सेवा पखवाडा उपक्रमाअंतर्गत गोंयासयत देशभर आयोजित केल्ल्या कार्यक्रमांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हर्च्युअल पद्दतीन संबोधित केले। त्या वेळार देशभरातली बायलां आनी आदिवासी समाजातल्या नागरिकांक खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो जाहीर केल्यो। राजधानी पणजेतूय सेवा पखवाडा कार्यावळ जाली। कला अकादमीत जाल्ले कार्यावळीक सरकारांतले मंत्री आनी आमदार हजर आशिल्ले, मात मंत्री तवडकार आनी दिगंबर कामत गैरहजर रावले। प्रधानमंत्री मोदी हांच्या वाढदिसाचे औचित्य साधून देशभर सेवा पखवाडा कार्यावळ जाली। कला अकादमीत जाल्ले कार्यावळीत मंत्री तवडकराच्या गैरहाजिरेचेर जायत्या जाणांनी अजाप उक्तायले। तवडकरान आपल्या मतदारसंघात कार्यावळ आयोजित केल्ली काय वा ते बेजार आशिल्ल्यान हे कार्यावळीक येवंक ना हे विशीं आरती चर्चा सुरू आसा। मजगती हे विशीं प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक विचारल्यार तांणी सांगले, तवडकरान आपल्या मतदारसंघात सेवा पखवाडा कार्यावळ आयोजित केल्ल्यो खंय। सर तवडकर दिश्टी पडोंक ना आमकां वयल्यान तो अटेंड करता मिनिस्टर वयल्यान काणकोण सेवा पखवाड्याचो कार्यक्रम आसा आनी त्या कार्यक्रमाक भितर थंय मोठ्या प्रमाणात थंय म्हणजे पब्लीक आसात, कार्यकर्ते आसात, थंय कार्यक्रम आसात। ताजो त्याच बरोबर कुठ्ठाळे मोमीन गुदिनाचो कार्यक्रम आसा, थंय कार्यक्रम चलता। वाळपयीचो कार्यक्रम आसा, श्रीपाद नायक भाऊ आनी तुगेले विश्वजीत राणी थंय कार्यक्रम चलता। बरोबर कुसं काडटात तुमी खंय ना पण हो कालचो जो विषय जाला पळय तो मिटलो कितें आहा तो विषय ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।